देवाचें उतर वांटून घेवचें कशें, आमी हेरां कडेन कशें उलोवचें, देवाच्या उतराची सकत आमी जाणा जाल्ले आमी. देवाचें उतर आमकां कळीत आसा, देवाचें उतर सदां आमी वाचता, देवाचें उतर सदां आमी आयकता. आनी देवाचें उतर आयकल्यार मात्र पावना, वाचल्यार मात्र पावना, तें आमी परगट करीचें. तर कशें आमी परगट करचें, कोणाक आमी परगट करचें, ह्या विशयी थोडो वेळ आमी नियाळ करया. हरी एकल्याक देवाचे उतार परगट करूंक देवान मागला, देवान अभिषेक केला. आमी ते दाळा वाचता आमी पेद्रूच्या पहिल्या पत्रांत 3रो अध्याय 15वें वाक्य. क्रिस्ताक सोमी म्हणून तुमच्या अंतस्करणांनी मानान वळखा. क्रिस्ताक सोमी म्हणून तुमच्या अंतस्करणांनी मानान वळखा. तुमचे थंय आसलेल्या भरवशाचे कारण विसारतले हर एकल्याक जाप दिवंक तुमी सदांच तयार आसूंक जाय. जो कोण पळया भरवशाचे कारण भावार्था विशयी कोण तुमचे कडेन विसारता जाल्यार तांकां तुमी तें उतार म्हळ्यार सदांच तांकां जाप दिवंक तुमी तयार आसूंक जाय. आजकाल मस्त जाणां आमकां फटयतात, आमकां फसयतात, आमच्या कातोलीक पवित्र सभे विरोध उलयतात आनी जायते आमच्या सांता भक्ता विरोध उलयतात, मरियमा विशयी उलयतात, विरोध उलयतात. तुमी हें पुरा कित्याक पातयेवचें? आमकां पुरा सारक्या रितीन जाप दिवंक आमकां कळीत जायचें. देखून पळया, क्रिस्ताक सोमी म्हणून तुमच्या अंतस्करणांनी मानान वळखा, गौरव दिया, मान दिया. तुमचे थंय आसलेल्या भरवशाचें कारण, तुमकां एक भरवसो आसा, तुमकां एक भावार्थ आसा, तें कारण विसारतले हर एकल्याक. जो कोण तुवें कसो भावार्थ दवरलो, तुवें कसो भरवसो दवरलो, तूं कशें पातयता हेजेर, तुज्या जिवितांत कितें जाता हें पुरा अजापान अद्भुतां कशीं करतात. हाका फावो ते परी जाप दिवंक आमकां आमी तयार आसूंक जाय. तरी पूण हें काम नम्रतेन आनी मर्यादे दिवन आमी करीचें म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देखून आमकां जाल्लें बरेंपण जायतें आसा. हेरांक आमी सांगल्यार मात्र तांचो भावार्थ सरता. आतां तुमकां जाल्लें बरेंपण एक साक्षी रुपार घाल्यार मात्र ती साक्ष हेरी पळयतात, आयकतात आनी तांचे थंय भावार्थ तो सरता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देखून आमी साक्ष दिवंक जाय, देवाचें उतार परगट करूंक जाय. कसो आमचो भावार्थ वाडलो, कशें देवान म्हाका आपडलें, कसो देव म्हज्या गरजेक पावलो, कशें म्हाका गूण केलें, कशें म्हाका आपडलें, खंयच्या हांव प्रॉब्लेमांनी आसलो, खंयच्या निरासपणांत आसलो, कसले सलवणेंत आसलो, कशें म्हाका देवान वयर काडलें, हाका पुरा जाप दिवंक आमी तयार आसूंक जाय. आनी हें नम्रतेन आनी बऱ्या तरेन आमी करूंक जाय म्हूण सांगता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. कोरिंथकाराचें दुसरें पत्र 5वो अध्याय 20वें वाक्य अशें सांगता. 2 Corinthians chapter 5 verse 20 अशें सांगता. तर आमी क्रिस्ताचे दूत, आमी जो कोण पळय देवाचे अवतार वाचता, देवाचे अवतार आयकता, ते बावतिस्म कोणें घेतला, क्रिस्म कोणें घेतला आनी पवित्र सभेंत कोण आसा आनी जेजू क्रिस्त सोडवणदार म्हणून वळखता, ताचें काम आमी जावन आसा क्रिस्ताचे दूत. कशें आतां भारता भितर सगळ्या गांवचे, सगळ्या राष्ट्रांचे एम्बेसेडर आसतात, तशें आमी जेजूचे एम्बेसेडर, आमी जेजूचे दूत. आमचे मुखांतर देव तुमकां उलो दिता म्हणजे आमचे मुखांतर तुका देव उलो दिता, जेजू क्रिस्त तुका उलो दिता. देखून क्रिस्ताचे नांवी आमी तुमचे लागीं अशें विनंती करता, देवा लागीं राजी जाया, देवा लागीं राजी जाया. आजुनी मोगाच्या भाव आनी भयणी तुमी पळयशात जाल्यार कितलोगी लोक आमचो क्रिस्तांवचो एकामेका कच्चाटांत, एकामेका वधवारांटांत, एकामेका रागांत आसा अजुनी, आनी खोटेपणांत आसा, वायट संवय आनी जियेता अजुनी. आले देवाचें उतर कितें म्हणटा, आमी राज्य जायचे, आमी राज्य जायचे, देवा लागीं राज्य जायचे आनी पेल्या तेंय राज्य जायचें म्हणटा. पयले सुवातेर देवा लागीं कशें राज्य जावचें? देवा लागीं राज्य जावंक 2 वाटो आसात. एक आमी कुमसाराक वचचें, ह्या कुमसार जावचें, आमी देवा सांगता राज्य जाता. तांदूळ आमी पातकां बरो सांगता, ते जाल्यार आमची पातकां बगसतात. पूण
तुजे थंय आसलेल्या फातकाचें मूळ कारण कितें म्हणून सोदून काडन, तें कारण कितें म्हणून सोदून काडन तें तुज्या जिवितांतल्यान काडल्या शिवाय तूं देवा लागीं राज्य जावंक जायना. मगजे भाव मस्तपटी आमी वायट सवयो सोडटा म्हण सांगता पूण सोडिना त्यो कुडींतल्यान भायर वचचे. वायट सवयो खंय आसतात? कुडी भितर आसतात. वायट संगत खंय आसता? कुडी भितर आसता. देखून आमी देवाचें मंदिर, देव आमचे सांगता जी येता वय जाल्यार आमच्यो कुडी नितळ आनी निर्मळ जायचे. देखून काली खुमसार जाल्यार मात्र पावना, पूण कुडींत आसलेले ते पातकाचे प्रभाव भायर वचचे, खोटेपण भायर वचचे. जर म्हाका एक वायट संवय आसा ती हांवें ब्रेक करचे, ती सांडीचे, ताच्यातल्यान भायर येचे. जर एक मनीस अप्रूप पियेता म्हणटा, तो अप्रूप पियेन तो विकत काडून घेता न्हय. अप्रूप म्हळ्यार ताणें कंप्लीट सोडूना म्हण जालें. देवाचें उतर कितें सांगता? तुवें नितळ कित्याक आमी आनी एका जिविताक वचचे जाल्यार आमची कुडी निर्मळ सांबाळीचें म्हणटा. आत्मा मात्र न्हय, कूड, प्राण आनी आत्मा तीन संगती आसात आमच्या कुडी भितर. तो एक आमची भायले दिसता ती कूड, पूण ताचे भितर एक प्राण आसा, ताचे भितर आत्मा आसा. प्राण उबोवन येता, आत्मा देवा सांगता येता म्हणटा. देखून आमच्यो तिनी संगती ह्यो कूड, प्राण आनी आत्मा नितळ आनी निर्दोशी सांबाळलेल्यो आसाचे आमी आनी एका संवसाराक म्हळ्यार सर्गींच्या राजाक वचूंक आमी तयाराय करता जाल्यार. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. देखून 2 तिमोथी चॅप्टर 2 वर्स 15, तिमोथीचें दुसरें पत्र, दुसरो अध्याय 15वें वाक्य सांगता, तूं देवाची मानवताय जडीचे. म्हळ्यार देवाक मानवले बरी, मानवचे बरी तुवें चलोवंक जाय. तूं देवाची मानवताय जोडूंक योग्य जाल्लो मनीस म्हणून दाखोवन दिवंक प्रयत्न कर. आमी पळया एका मनशाक बरो म्हणून दाखोवन दिवंक कालें बरें करता, पूण देवाक बरो म्हणून दाखोवन दिवंक तूं कालें करताय. देवाक तुवें बरेंपण दाखोवच्या खातीर कितलो वावर केलाय. तुवें देवाक बरें म्हूण दाखोवच्या खातीर कितलें तूं फातकातान मेकळो जालाय. कितले तुज्या कुडींत असले वायट सवय तुवें सांडून मुखार प्रयत्न केलाय. देखून तूं देवाची मानवताय जोडूंक योग्य जाल्लो मनीस म्हणून दाखोवन दिवंक प्रयत्न कर. आपलें कसब करूंक लज नासलेल्या वावराडे बरी जा. खंयचेंय काम जावं दी तें करूंक तूं लज नाका, तसल्या वावराडे बरी जा. आनी स्वताचो संदेश परगट करच्यांत फाटीं फुडें पळय नाका. सत म्हळ्यार कितें? आनी विचारलें, पिलातान विचारलें जेजू कडेन, सत म्हळ्यार कितें म्हणून. सत म्हळ्यार देवाचें उतर. देवाचें उतर परगट करूंक तूं बिलकूल लज नाका म्हणटा. देखून तूं साक्ष दिवंक तुजी बिलकूल लज नाका. तुका देवान इल्लेशें तरी बरेंपण केलें जाल्यार तूं सांग हेरांक. हेरांक एक साक्ष दी. हेरांक सांग, अळे तूंय ह्या मागण्याक जॉयन जा. म्हाका ह्या मागण्याक जॉयन जाल्या उपरांत बरेंपण जालां म्हणून. आमच्या सकाळींच्या आतां सकाळींच्या मागण्याक 50 वयर लोक सकाळीं आमच्या गुगल मिटार जॉयन जाता इंटरसेशना खातीर. कित्याक जॉयन जाता? तांकां एकल्यांक बरेंपण जाल्लें पळोवंक आमकां मेळटा, साक्ष आमकां आयकूंक मेळटा. तशेंच आमच्या ह्या हप्त्याक एक फावटी आमच्या ह्या मागण्यांत मस्त लोकांक बरेंपण जाता. मस्त लोकांनी साक्ष येदोळ दिल्ल्यो आसात, पूण उक्त्यान साक्ष दिवंक लज येतात. कित्याक? देखून आमी तुमचे कडेन म्हणचे सुवार्ता परगट करूंक बिलकूल लज नाकात. ह्या साक्ष दिवंक तुमी बिलकूल लज नाकात. जेजू विशयी हेरांक सांगूंक बिलकूल लज नाकात. कित्याक? देवान दिल्ली ती सर्व बरेंपण तुका केल्लें हेरांक सांगूंक लज येशी जाल्यार सर्गींच्या राजाक तूं येता आसतना तुका पळोवन देवी लज येतलो म्हणटा पवित्र पुस्तक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून सुवार्ता परगट करूंक लज नाका. जेजू विशयी सांगूंक लज नाका. कितेंय तुका समस्या आसले जाल्यार तो सरस्पोट देव तुजें क्लियर करून तुका देवाचें मनियारपण तो दिता. मनियारपण केलें हेरां खातीर मागणें करचें, हेरांक बरेंपण करचें, हेरांच्या गरजांक पावचें, हेरांक सुवार्ता परगट करचें. मस्त वावर आसा. देखून हर एक कामां आमकां तो दिता. देखून तिमोथीक बरयलें दुसरें पत्र 4 अध्याय 5वें वाक्य अशें सांगता, पूण तूं सोर संगतींनी जागृत राव. सोर संगतींनी जागृत राव. अलर्ट आसूंक जाय. देवाचें उतार परगट करतल्यांनी, साक्ष दितल्यांनी, देवाचें उतार आयकतल्यांनी आनी देवाची वळख आसलेल्यांनी, जेजू क्रिस्त म्हजो सोमी आनी सोडवणदार म्हूण मानून घेतल्यांनी जागृत रावाचें म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. कश्टामध्ये सोंसणीकाय दाखय. कश्ट आसात आमकां, हर एकल्याक कश्टात. कश्ट नातले मनीस कोण आसात संवसारांत? कोणी मनी आसात गे? या आज तुमी इतली जाणां ह्या मागण्याक जॉयन जाल्या, तुमचे भितर कोणी एकलो कश्ट नातले आसात गे? हर एकल्याक कश्ट आसात.
रुखा जनांक सहित आज कश्ट आसात, मनजंतीक सहित कश्ट आसात आनी मनशांक कितें कश्ट ना की खंडीत आसा. देखून तातूंत तूं सोंसणीकाय दाखय, गडबड करनाका, कांय जायना. आज तुका समस्या आयल्या जाल्यार फाल्यां ते वेतात. आज तुका पिडा आयल्यार ताचे वयर जैत जोड, पिडा तुजी ते पयस सरता. देखून पिडयकत तूं देव करून काणगे नाका, ह्या पिडा आयल्या खातीर देवाक दुरसो नाका. पिडा तुका तरबेती दिता म्हणटा पवित्र पुस्तक, तुका प्युरिफिकेशन करता. म्हळ्यार आमकां पळय, आमी पातकां आमी वळखल्यार जावंक पुरो, ह्या पातकाचे समय आमी सुकयल्यार जावंक पुरो. आमी ते प्युरिफिकेशन जाता आसतना आमकां देव नितळ करतना एक पटी कश्टी आमकां मेळटात. हाच्या मारिफात आमकां देव नितळ करता. हर एक कश्ट येताना, हर एक तुका अणवार येताना, हर एक पिडाशिडा येताना देव तुजे कडेन खालंगी उलयता. आमी अलर्ट आसाचे. देखून ती पिडात व्हडली करून बसल्यार ती पिडात जाता, देव उलयले आमचे कडेन आयकना. त्या पिडयतना आमकां भायर काडून आनी एक मेळ तो वयर चडयता आमकां, ताच्या सांगत रावूंक, ताच्या सांगत आमकां कृपा दिवंक. देखून कश्टा मदें तूं सोंसणीकाय दाखय, सुवार्ता गाजोवंक वावूर, सुवार्ता गाजोवंक वावूर. तुजें मणियारपण चलय, तुका एक मणियारपण दिलां तें बरें करून चलय. तुका मणियारपण दिलां कुटुंबांत, तुका मणियारपण दिलां या तुज्या भुरग्यांक ते जावंक पुरो, तुका मणियारपण दिलां तुज्या घरांत, तुका मणियारपण दिलां सुवार्ता परगट करूंक, तुका मणियारपण दिलां जेजू विशयन सांगूंक. हें सगळें देवान तुका दिल्लें मणियारपण. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. धर्मदूताचें कृत्य पुस्तक सांगता 2रो अध्याय 30 आनी 8 वाक्यां. धर्मदूताचें कृत्य पुस्तक 2रो अध्याय 30 आनी 8 वाक्यां सांगता, तवळ पेद्रून तांकां जाप दिली, पाताक रडा आनी जिनी बदला. पाताक रडल्यार पावना, जिनी बदलचे. दोन संगती जेजूनी गलिलियांत सुरू देवाचे उतार परगट करतना पातकी जिनी बदला, बरी कपार सत्माना, कित्याक सर्गींचे राज लागीं पावला म्हणून पयलें उतर ताणें परगट केलें. आनी पेद्रूय जाप दिवन म्हणटा पळय, पेद्रून तांकां जाप दिवन सांगलें, पाताक रडा आनी जिनी बदला. पाताक रडचें म्हळ्यार कुमसार जावचें आमी. हर एक पाटी कुमसार जाता. आतां पुरवां फेस्त आतां आसता नव्यान सुरू जालें आनी ह्या हप्त्यान तुमकां कुमसार आसतली, बरें करून कुमसार जातात, पूण जिनी बदली ना जाल्यार कितें फायदो. देखून दोन संगती कशें एक ट्रेन वचोंक 2 ट्रॅक आसात गे, तशेंच जिनियेंत आमची पातकां आमी बगसल्यार मात्र पावना, आमी जिनी बदलीचे. देखून थंय सांगता, आनी तुमचे मदलो हर एकलो आपल्या पातकाचें बगसाणें जिरच्याक जेजू क्रिस्ताचें आमी पवित्र स्नान घेवंक, तो व्हड तुमकां पवित्र आत्म्याचें देणें मेळटलें. जिनी बदलेल्या शिवाय पवित्र आत्म्याचें देणें मेळना. पाताक रडल्यार आमी मस्त कुमसारां जाताल्या पयल्यांतान, पूण जिनी बदलून जातली, पूण पवित्र आत्म्याचें देणें मेळोन जेदळा जिनी बदलूंक एक निर्धार केलो. आनी थोड्यो संगती त्या दिसात खंयच्या दिसा आपोवणें मेळ्ळे दिसा थोड्यो संगती आमी त्यो सोडल्यो, त्यो आमच्या जिवितांत भायर काडल्यो. देवाचें देणी, पवित्र आत्म्याचें देणी ऑटोमॅटिकली एकल्याक मेळटात. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. देखून एफेसकारांचें पत्र सांगता 2रो अध्याय 10वें वाक्या. एफेसकारांचें पत्र 2रो अध्याय 10वें वाक्या सांगता, वय आमी देवाच्या हाताचें काम, देवानंत आमकां रचलां, देवानंत आमकां आवयच्या गर्भांत आकारला, देवानंत आमकां एक बरें नांव दिलां, आनी वय आमी देवाच्याच हाताचें काम क्रिस्त जेजू थंय आमी बरें आदारान जिये जंय म्हूण सुरवेर तावन येवजिल्ल्या प्रमाणे ताणें आमकां रचल्यांत. सुरवेर तावन आमी ह्या संवसाराक येवच्या पयलेंच देवान आमकां नम्यारला, कितें तूं जावंक कसाय, कितें तूं करतलोय म्हणून. देखून मस्तपटी आमी कितें करता, देवाचें येवजन समजून काणगे नासतना, देवाचें येवजन आमच्या जिवितांत आमी जारी करूंक सोडनासतना, आमचेच जिवीत आमी जिवन आमचेच येवजना पुरा करूंक वचून आमी मस्त कश्टांत अणवरांत पिडेशिडेंत अवचित मरणाक सयत वळख जातात. कित्याक देवाचें उतर थंय फुलफील जायना, देवाचें उतार कार्यगत जायना आनी कार्यगत जावंक आमी सोडिना. देखून वय आमी देवाच्या हाताचें काम क्रिस्त जेजू थंय आमी आदारान आमी बरें आदारान जिये जाय म्हणून सुरवेर तावन येवजिल्ल्या प्रमाणे ताणें आमकां रचल्यां. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हाका आनी तुका आपोवणें दिल्लें, आमी जल्मोन येवच्या मागीर न्हय, आमी जल्मच्या पयलेंत देवान म्हाका आनी तुका आपोवणें दिलां. ह्या संवसारांत तुवें कितें जावंक आसा, कितल्या वर्सां तुवें जिवंक आसाय, कोण कोण पुरो तुज्या जिवितांत येवंक आसा, कोण कोण तुज्या जिवितांतले वसोंक आसा, सगळें आमी जल्मच्या आदीं देवान सगळें प्लॅन करून दवरलां हर एक. देखून ते घडितां त्या जिवितांत त्या दळ घडटा तें एक्सेप्ट करीचे, आमी एक्सेप्ट करीचे. काल जाता तें पयलेंत निर्मूण आसा, तें बरयल्लें आसा, तें कोणाच्यानी बदलूंक जायना. देवाचें उतर कोणाक बदलूंक जाता गे, देवान बरयल्लें उतर कोणाक कितें ट्विस्ट करूंक जाता गे, या काडूंक जाता गे, या
ताका ॲड करूंक जाता, कोणाक तर जायना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. देखून सांगता एफेसकारांचे पत्र 4 अध्याय 11 वाक्य. एफेसकारांचे पत्र 4 अध्याय 11 म्हणटा, ताणें लोकांक देणी दिली. आमकां लोकांनी देवान देणी दिल्यात, ताणें लोकांक देणी दिली. देवान म्हाका आनी तुका देणी दिल्यात. थोड्यांक धर्मदूत जावचे, थोड्यांक प्रवादी जावचे, थोड्यांक सुवार्थेकार जावचे, थोड्यांक साबाचे गवळी जावचे आनी शिक्षक जावचे देणे. तूं खंयचे मणी एक देणें तुजें तें आसा म्हज्या भावा आनी भयणी. हें आज तुवें अलर्ट रावन सोदून काडचें तुजें तें कसलें देणें आसा गे म्हणून. खंडीत जावन हर एक ह्या संवसारांत आयिल्ल्या मनशा थंय हर एकल्या थंय एक ना जाल्यार एक देणें आसात ते. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. त्या देण्यांत तुजें देणें खंयचें आसा तें तुवें उखलून धरून तें तुवें यूज करची जाल्यार उरलेली देणी एक एक तुज्या फाटल्यान येतात आनी तुजें तें ॲड जातात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आनी जुवोसो वांजेल आमकां सांगता 14 अध्याय 6 वाक्य. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 6 सांगता, जेजून ताका जाप दिली, हांवूच वाट, सत आनी जिवीत. म्हजे मारिफात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरसीन वचोंक जायना. देखून सर्गींच्या राजाक वेची वाट जेजू मात्र एकलो, दुसरो कोणी ना. म्हजे मारिफात शिवाय दुसऱ्या कोणा मारिफात ही आमकां सर्गींच्या राजाक वचोंक जायना. जेजून तांकां जाप दिवन म्हळ्यार हांवूच सत, हांवूच वाट आनी हांवूच जिवीत. म्हजे मारिफात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरसीन वचोंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून एक ಕನ್ನಡ ಹೇಗಚ್ಚ ಭೂಮಿಗೂ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಾದಿ, ಅದು ಕ್ರಿಸ್ತ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ म्हणून. जेजू मारिफात मात्र ह्या संवसारांत हांव सर्गींच्या राजाक आमी पैन करयेत. देखून दुसऱ्या कोणाच्या बोटीर बसल्यार ती सर्गींच्या राजा वचो पावना. देखून जेजू असल्या दोनीर मात्र आमी पैन करीचे. जेजू असल्या त्या बोटीर मात्र आमी पैन करीचे. तेही बोट मात्र सर्गींच्या राजाक पावता. देखून चिंतून पळया, कोणाकोणाच्या बोटीर वचोंक वचनाकात, कोणाकोणाच्या दोनीर पैन करनाकात. सर्गींच्या राजाक वेची वाट जेजू क्रिस्त मात्र, दुसरो कोणी ना, कोणी ना. कोणाच्या मारिफाती सर्गींच्या राजाक वचोंक जायना. एखाद्या जेजू जेजू शिवाय दुसऱ्या कोणा मारिफाती सर्गींच्या राजाक वचोंक आसना जाल्यार जेजू ही उतरां उलयतो ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून तांच्या लागीं तो उलोवन म्हणालो, संवसाराच्या थंय पळया मार्क वांजेल सांगता, मार्काचो वांजेल 16 अध्याय 15 वाक्य. कित्याक म्हाका आनी तुका ह्या संवसारांत रचला म्हळ्यार उपरांत तांचे लागीं तो म्हणालो, संवसाराच्या चोर देशांनी वचा आनी चोर रस्त्याक सुवार्ता परगट करा. संवसाराच्या चोर देशांनी वचा आनी सुवार्ता परगट करा. आज आमकां खंय वचोंक जायना. पयलीं आमी धांवताले, खंय पुरो मिसांव मेळटा थंय पुरो धांवताले. हर एका फिरगजांनी रेत्यो गे, मागणें करूंक गे, आराधना करूंक गे आनी तुज्या कुटुंबांनी भेट गे आनी कितें समस्या आसल्यार डेलिव्हरन्सा खातीर थंय हांगा पुरो धांवताले. पूण आज आमकां धांवूंक जायना. पूण आज ताच्या की चड व्हड मापान सुवार्ता परगट जाता ह्या यूट्यूब चॅनला मारिफात आनी TV चॅनला मारिफात, हर एक मारिफात, मिडिया मारिफात बळवंत तरान सुवार्ता परगट जाता. बळवंत तरान कोण कितलो की लोक आज परिवर्तन जाते आसा, कितलोसो लोक देवाक वळखता, जेजूक वळखता ह्या सुवार्ता मारिफात. देखून म्हाका आनी तुका आज ह्या सुवार्तेक एक पाठिंबो दिवंक आसा हांवें आनी तुवें. चड आनी चड आमी ह्या चॅनलाक सबस्क्रायबर करून आमी हे चॅनल बळवंत तरान मुखार व्हरूंक आसा. आमी हेरांक शेअर करूंक आसा. त्या वेळा मात्र न्ही हर एकल्यांक देवाचे उतार मेळचे. देखून आमी मागचे हर एका दिसा ही सुवार्ता परगट जावंक ही चॅनलां पुरा मिडिया कितें आसा सगळे बळादीक तरान वावर करचें काम हर एकल्यांनी करीचें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून पळया थंय आमकां मुखार सांगता देवाचे उतार आमकां सांगता कोरिंथीयांचें पयलें पत्र 1 अध्याय 17 वाक्य. कोरिंथीयांचें पयलें पत्र 1 अध्याय 17 वाक्यांक, पवित्र स्नान दिवंक म्हूण म्हाका क्रिस्तान म्हाका धाडलेलो न्हय. हांगा सांगता सा पावलो, पवित्र स्नान दिवंक म्हाका म्हूण कांय क्रिस्तान म्हाका धाडलेलो न्हय, म्हाका धाडलेलो सुवार्ता परगट करूंक. जायते जण थोड्यांक सुवार्ता परगट करचें काम करतात, थोडे बॅप्टिझम दिवचें काम करतात. ते तांची कामां पुरा बळादीक आसतात, ते पुरा करतात. थोडे कालें करतात म्हळ्यार प्रवाद करचें काम करतात, थोडे हिलींग करतात, डेलिव्हरन्स करतात, थोडी इंटरसेशन करतात.
विनवणेचे मागणे करतात सगळी एकल्यांक तांकां तांकां म्हणली देणी आसा ती वावरतात देखून सांब पावलूक का जेजून विसून काडलेलो पवित्र स्नान दिवंक न्हय बगर सुवार्ता परगट करूंक म्हणून ताका विसून काडलो तेंय क्रिस्ताच्या कुर्साचें बळ नपयस जायना हे मनशाच्या जन्माच्या उतरा विनंती परगट करूंक म्हाका धाडला प्रेज द लॉर्ड कुर्साचें बळ नपयस जावन जो कुर्साक आमी ऊस उखलचे कुर्साक वयर उबारल्यार मात्र सैतान पांयां तळा पडटा कुर्साक आमच्या जिवितांत वयर उबारल्या मात्र कुर्साचो मान आमी केल्यार मात्र कुर्सा विशयन सर परगट केल्यार मात्र आनी कुर्सार मेल्ल्या त्या जेजू विशयन परगट केल्या मात्र त्या कुर्साच्या तावन देवण त्या फोंडतावन जीवन जाल्ल्या जेजू विशयन मात्र तुवें परगट करशी जाल्यार खंडीत तुका सुटका मेळटा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून ह्या संवसारान तुका ताणें धाडला म्हणटा प्रेज द लॉर्ड रोमकारां बरयलें पत्र 1 अध्याय 17वें वाक्य सांगता रोमकारांच्या पत्रांत 1 अध्याय 17वें वाक्य सांगता कित्याक सुरूतावन आखेर पर्यंत भावार्थ मारिफात देवाची नीत मनशांक कशी लाभता तें हे सुवार्ते वरवीं उगडापें केलां पळया कित्याक सुरूतावन आखेर पर्यंत भावार्था मारिफात देवाची नीत मनशांक कशी लाभता तें हे सुवार्ते वरवीं उगडापें केलां जशें पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा नितीवंत मनीस भावार्था मारिफात जियोंक पावतलो प्रेज द लॉर्ड नितीवंत मनीस जेजूचेर दवरल्या भावार्था वरवीं जियोंक पावतलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून भावार्थ कितलो गरजेचो सुवार्ता परगट करचें जाल्यार म्हाका जर जेजूचेर भावार्थ ना ह्या मागतना ताका बरें करता म्हणल्यार भावार्थ ना जाल्यार हांवें मागून कितें फायदो सुवार्ता परगट कितें काय फायदो जी कितें हांवें अनुभव केला तें मात्र हांवें परगट करयेत प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तर आमकां सांगता माथेवाचो वांजेल 20:8 अध्याय 19वें वाक्य आनी 20वें वाक्य माथेवाचो वांजेल 20:8 अध्याय 19 आनी 20 वाक्य सांगता देखून वसा आनी समेस्त परजांचे सीस करा बाबाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां पवित्र स्नान दिया आनी हांवें तुमकां दिल्ल्यो सोर आज्ञा पाळूंक तांकां शिकया आनी हांव सदांकाळ संवसाराच्या आखेर पर्यंत तुमचे सांगता आसतलो म्हणून उगडास दवरा देखून कोविड येऊन दी आनी कालें जावं दी सर्वेस्पर देव आमच्या सांगता निरंतरी आसा आमी ह्या संवसारान आसता म्हणसर आमच्या सांगता आसा आमी हे संवसार सोडून गेल्या उपरांत आमच्या सांगता आसा प्रेज द लॉर्ड आतां तो आमच्या सांगता आसा हो संवसार आमी सोडून येतना आमी ताच्या सांगता रावता प्रेज द लॉर्ड बदलावण इतलीच आतां तो आमच्या सांगता आसा मागीर आमी ताच्या सांगता आसता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून आमचो भावार्थ बारीक गरजेचो प्रेज द लॉर्ड कोरिंथकाराचें पयलें पत्र आमकां सांगता 11 अध्याय 1 आनी 2 वाक्या कोरिंथकाराचें पयलें पत्र 11 अध्याय 1 आनी 2 वाक्या देखून जशें हांव क्रिस्ताचो पाटलाव करता तशें तुमी म्हजो पाटलाव करा म्हणटा सांब पावल प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तुमी सदांच म्हजो उगडास करतस आनी हांवें तुमकां कळीत केले संप्रदाय तुमी सांबाळूंक धरल्यात म्हणून हांव तुमची शिफारस करतलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देखून आमी एकामेकाक म्हळ्यार आमी पाटलावदार जायचे जेजूचे आमी पाटलावदार जायचे सर्वेस्पर देवाचे आमी पाटलावदार जायचे त्या पवित्र आत्म्याचे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आनी निमाणें सांगता आमकां माथेवाचो वांजेल 9 अध्याय 30 आनी 7 30 आनी 8 वाक्या सांगता आपल्या देखून जेजू आपल्या सिसा लागीं म्हणालो पिकावळ्यो तेच तसा पूण वावुराडी थोडेच मगच्या भावा आनी भयणी एक उतार जेजूच्या तोंडांत येजे जाल्यार तो कितलो आशेल्लो वावराड्यां खातीर तो कितलो आशेल्लो ताचें मिसांव करूंक तो आजुनी आशेता ताचें मिसांव मुखार व्हरूंक तो आजुनी आशेता ताचें उतार परगट करूंक तो आजुनी आशेता ताका साक्षावन रावोंक तो आजुनी आशेता ताच्या सांगता जियोंक मगच्या भावा आनी भयणी पिकावळे अतेश्टात कितलो गी लोक आसा आज आमच्या भारत देशांत एक 130 करोड्स लोक आसा मगच्या भावा कितलो लोक आसा ह्या लोकांक केदळ आमी सुवार्ता परगट करची आमच्या शेजाऱ्याक कितलो लोक आसा केदळ आमी सुवार्ता परगट करची जाता तितले आमी सुवार्ता खातीर वावर करया देखून पिकाच्या धनिया लागीं मागा आनी ताणें आपल्या पिकाच्या शेतांत वावुराडी धाडच्याक मागा आज मगच्या भावा आनी भयणी मस्त यूथ आसात आज भारत देशांत पळयल्यार 60% यूथ आसात आनी 60% युथांत कितले देवा सांगता आसात पळया आज आमचींत भुरगीं देवा सांगता आसात की एक आमच्या कुटुंबांत देवा सांगता आसली भुरगीं आसात की आज मिनिस्ट्री क्रिस्तांवांत प्रत्येक जण यूथ मिनिस्ट्री बोळादीक जाय जी आसली ना आमची भुरगीं तांच्या संवसारांत आसात
तांकां बरें शिकप दिलां आमी आनी ते आज अमेरिका आनी ऑस्ट्रेलिया आनी खंय भायर सेटल जावंक पळयतात. पूण देवाची सुवार्ता परगट करूंक कितले जाण यूथ मुखार येतात, इवजन कितले जाण येतात. आज आमकां देव आपणी कितले आसात. काल हळ्ळे हळ्ळ्यांनी वचून एक दोन काही भुरगीं मेळटी शिवाय आमच्या पवित्र सभेक दुसरे खंय मेळटात. आमच्या सिटींत आमी जियेता जाल्यार पळया, जावंक पुरो त्या बंबयांत सिटीन, जावंक पुरो त्या आमच्या मंगळूर सिटींत खंय आसात एक देव आपणे आसात की. हांव कितल्या जाणांक युवजनांक मेळिल्लो आसा, कितल्या जाणांक कावन्सिलींग केल्लें आसा, कितल्या जाणांक देवाचे उतार परगट केल्ले आसा त्या युवजनांक. पूण तातूंत आयिल्ले म्हाका दिसता काय 1000 देवाचे उतार हांवें परगट केला जाल्यार तांतलो एक काय आयलां कोणा देवा कडेन. प्रेज द लॉर्ड. तांच्या जिवितांत आसा. लास्टाक वेचंगांचे पयशांची आशा, काम तांदून तुमी तर जावचे. देवाची सुवार्ता परगट करूंक एक काम सोन्या, देवाची सुवार्ता परगट करया. देव आमकां पोसता, देव आमकां राखता, देव आमकां जाय जाल्यार सगळें दिता म्हणलो भावार्थाच आसा गी ना. कोणी कारण कोणी पाटी सरतात. कित्याक आज आमकां बरीं बरीं कामां जाय, मागोवंक सांगता पळय की बरीं बरीं कामां जायची म्हणून. देखून आज आमी मागया पिकाच्या दनया लागीं तांणी वावुराडी धरच्याक. पिकावळ्या तेस्ट आसा, वावराडी थोडेच. देखून पिकाच्या दनया लागीं ताणें मागया आमी ताणें पिकाच्या वावराड्यांक धाडूंक पीक जाथेश्ट आसा, वावराडी थोडेच. देखून आमी मागया. देखून आज तावन उगडास दवरा. तुमकां एक देवान दिल्ली जबाबदारी आसा. देवाचें उतार तुमी परगट करूंक आसा. देवाक साक्ष जावन जिवंक तुमी आसा. तुमच्या भुरग्यांनी देवाचे सभा करूंक आसा. देखून भुरग्यांक व्हडलें व्हडलें एज्युकेशन दिया, कांय प्रॉब्लेम ना. पूण देवाची इल्ली वळख दिया तांकां आनी देवाचो वावर करूंक इल्लें तांकां उत्तेजन दिया. तांकां प्रमोट करा इल्लेशें. देवाचें उतार परगट केल्यार, देवा सांगता रावल्यार जाय जाल्यार सगळें देव दिता त्या भुरग्यांक. कांयच उणें पडना तांकां. खंडीत जावन बरें कामांय तो दिता आनी इल्ली सुवार्ता परगट करूंक वेळय दिता. देखून आज आमी विशेश तरेन मागया ह्या संवसारांत सुवार्ता परगट करूंक चड आनी चड लेखन येवचे खातीर आनी सुवार्ता परगट करतल्यांक देवाची काकुळतानी कृपा मेळचे खातीर आनी बळदीक तरेन सुवार्ता परगट जावचे खातीर आमी मागया.